सगळीं उबी रावयात. मिसाचे भेटेक सुरवात घेवन गीत गावया. सगळीं आमी यात्रेकारां. जिविताच्या पयल्याच पावलां सुरू जगात आमची यात्रा. क्रिस्ता संगीचो गोठेचा दर्या हावेस आमचे मुखार. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता वाट. परम संस्कार बांदतात आमचो सांगाती गोठेचा. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता वाट. परम संस्कार बांदतात आमचो सांगाती गोठेचा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मारयेच्या जल्माचे तयारेचो आयज जावन आसा 6वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया बुजवण सगल्या जाणट्यांक. शांती आनी सांगात फुडल्या वर्सांनी. जाणटी जावन आसात आमच्या गोराब्याची गिरेस्तकाय. तांची जाणवाय आनी समजिकाय आमकां आमच्या जिवितान आदाराची जाता. तांचे आसने आनी तांचो माये मोग आमकां बोरवासो आनी उत्तेजन दिता. देवाचो मोग आनी तांची ओळख अदीक खोलायेन समजून घेवंक आमची जाणटी आनी वडिलां आमकां आपलो आदार आनी सहकार दितात. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमच्या जाणट्यांक आदार मागतना तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी तांच्या एकसुरपणान सांगात बापा लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. आयज खेरीत भाशेन जाणट्याचो आमी उगडास कोत्ता आनी जाणट्यां पासत मागता. आमी जाणां इश्टानो, आमी जरी तर दर एका पोंगडाचेर नदर मारल्यार भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, आंकवाऱ्यांचेर, गोराब्यांचेर, लग्न जालोल्यांचेर, जाणट्यांचेर आयज चड रोडटात ती आमची जाणटी. हेकाच लागून आयज दुकान आसलेले आमच्या जाणट्याचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. आयज जायती आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तांचे पासत मागुया. मातशे हात उबारात. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ती, आपलो जल्माचो दीस मनयतात ती, मातशे हात उबारात. म्हाका 2 जाणांनी म्हूण सांगलां आयज जल्माचो दीस मनयतले एक धाकटेशें भुरगें थंय आसा, एक 21 वर्साचें आमचें भुरगें, आनीकूय जायतीं जाणां आपलो जल्माचो दीस वो लग्नाचो दीस वो बावतिजमाचो दीस, कुमोयनावाचो दीस, क्रिजमाचो दीस मनयतात आसतलीं. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणे मागुया. मोगाळा जेजू, आमच्या गोराब्यांत आसलेल्या जाणट्यांक आनी वडिलांक खरो मान आनी मोग दिवंक जावन आसा आमची जबाबदारी. पूण जायते फावट आमी तांकां आमच्या गोराब्यांनी फावो तो जागो दिवंक ना. परतें जाल्यार तीं आमकां जोड जाल्यांत. तांचे त्रास आनी त्याग वळखून घेवचे सुवातेर आमी तांकां किकोत केल्यात. आमी चुकल्या जेजू.
Somniaka klut-klut, somniaka klut-klut, somniaka klut, somniaka klut, somniaka klut-klut, Istaka klut-klut, Istaka klut-klut, Istaka klut, Istaka klut, Istaka klut-klut, somniaka klut-klut, somniaka klut-klut, somniaka klut, somniaka klut, somniaka klut-klut. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या भुरग्यांची काकलूत कर. तुझ्या पुताच्या आवयच्या वलंकनी सायबिणीच्या पांयांशी ती आयिल्ली आसतना ह्या पवित्र मिसा वरवीं तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावर धंद्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमची कालती मागणी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जाणबाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेलो ना. लांब आंवक वर्सांनी मेजिनात. जाणबाय हीच मनशाचे धवे केंस. निर्मोल जिवीत हेच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानोंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मोदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची जाणबाय खोटायना जावंक वो घातकेपणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावयना जावंक ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता. खोर वोंडोवण्यो नेटे कालीज कुसयता. थोडेंच कालान सोपुर्नायेक पावून ताका लांब आंवक मेल्लें. ताचो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो. देखून ताचे भोंवती वचतल्या खोटेपणांतलो ताका रोकडोच व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. तीं समजूंक पर्यान कबूल नासलीं की देवाची कृपा आनी काकूत ताणें विचून काडलोल्यांक दवरलेल्यो आसात आनी तो आपल्या भक्ताची राखण करता. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. काळीज तुका सिता जेजू. एक दीस पळयता मन चित्तांनी घडयता. हांव तुजें दोदोर मारूं जेजुया काळजांतान आशेता. वाट तुजी पळयत रावता काळजांतलें सांगूंक सोदता. Jezu, poloy म्हाका ओ जेजू काळीज तुका दिता. मोहिमा म्हाका तुजी पळोवंक दी.
उपकार तुझो दोळ्यांनी भरुनी स्वादीक तुझो आवाजूय आयकुनी जीवदा दोशी जावूं दी तूं राय तुका नमस्कार करून दी तुझी आजिरी म्हाका बगूं दी तुझे मोहिमेक नवें गीत गावूं दी तुका सदांच वंदुनी तुझीच वाखाली गोद्या तुझो म्हूण मानता हांव तुका म्हजें जिवीत ओत मोहें सगलें समोर पिता तुका काळजान आपणायता तूं सोब तुजेर पातयेता हांव म्हजो कुरीस घेवन जेजू तुज्या पावलार पावल म्हाका म्हाका तुजी बोलवंगी उपकार तुजो दोळ्यांनी भरून दी स्वादीक तुजो आवाजूय आयकून दी जीवदा दोशी जावूं दी तूं राय तुका नमस्कार करून दी तुजी आजेरी म्हाका बगून दी तुझे मोहिमेक नवें गीत गावूं दी तुका सदांच वंदुनी तुका सदांच वंदुनी शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावयात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus वाटणी जीवितू जीविताची वाटी रामकांगा Jezus स्वतःनी रस्तो तू स्वतःच्या रस्त्यार आमकां Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्विसपूर तुमचे सव्वे आसूं तुमची सव्या आसूं लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुजलेमांत आसलो तो इस्रायलाच्या नवसरणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळोवंक शिवार तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें तो आत्म्याचे प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीची चाली पोरमणे बालका जेजूक करचें आसलें तें करूंक आवयन बापायन ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें तुवें म्हाका सांगलोलें तशें तुज्या ह्या सेवकाक दुनिया शांतीन आतां वचून दी कित्याक सगळ्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हज्या नदरेन हांवें देखली पुर्वजांक उजवाडतलो प्रकाश तुजे पोरजेक इस्रायलाचो तुवें फावो केलो तो प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणटाले तें आयकून ताची आवय बापूयक अजाप दिसलें तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताची आवयक ताणें म्हणलें आयक इस्रायलांत जायतीं जाणां भुंय पडून आनी जायत्या जाणांक नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देव तुका नेमतलो
ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनीक एक तोरसात तुजे काळजांत आरपास जातली. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, मोगाळ इश्टांनो, आयज कांय बरो विशय आमी नियाळ करता. आंकवार मारिया बुजवण सगल्या जाणट्यांक शांती आनी सांगात फुडल्या वर्सांनी. आमच्या जाणट्यांक सायबी माई जरी तर बुजवण दिता, शांती दिता, सांगात दिता, आमकांय सगल्यांक एक उलो आमच्या जाणट्यांक बुजवण दिवचे खातीर, शांती दिवचे खातीर आनी सांगात दिवचे खातीर. आयज सायबी माय आमकां उलो मागता. आमच्या जाणट्यांचेर नदर घालून तांकां आमची बुजवण, आमचो कम्फर्ट, आमची शांती, पीस आनी आमचो सांगात, आमची कंपनी तांकां दिवंक. मोगाडिश्टांक काल फादर रोमान म्हणटालो, खुर्साचेर जेजू आसतना जेजून आपल्या आवयक आनी आपल्या शिसाक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. आनी पुताक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी ते उपरांत जोआवाचें शिवर्तमान 19 चॅप्टर 27वी वड म्हणटा ते भाशेन. आनी त्याच वेळार शिसांनी तिका आपणाची म्हूण घेतली. आनी त्याच वेळार शिसांनी तिका आपणाची म्हूण घेतली. 19 चॅप्टर जोआवाचो 27वी वड म्हणटा, शिसांनी मारयेक आपणाची म्हूण घेतली, आपल्या घरा व्हेली. इश्टानो, शिसांनी आंकवार मारयेक तांच्या भावाशी न्हय, तांच्या भयणीशी न्हय, तांच्या माशेलांगेर न्हय, तांकां भायरा वयन न्हय, तांकां पयसा वयन न्हय, पूण तांकां तांच्या घरांनी व्हेली. शिसांनी मारयेक आपल्या घरांनी व्हेली. आनी आमी जाणाव ते भाशेन आंकवार मारयेचो परोमोस केल्लो. आनी शेवटाक जेन्ना ही कोबी आपल्या पोरांक जशी परी गुवण येता तेन्ना एक कोबी आपल्या सुपुल्यांक सांबाळटा. गुवण येता तेन्ना तो चोप मारून हे पिलांक व्हरूंक सोदता तेन्ना ही गुवण ही कोबी आपल्या पिलांक जशी सांबाळटा. जेजू मरून गेले उपरांत आंकवार मारयेन ह्या पिलांक शिसांक सांबाळले, तांचो परोमोस केलो. आनी कशी पुरी मागणें कोत्ताना पवित्र आत्मो सायबी मांचेर आनी जेजूच्या शिसार आयले आमी जाणाव. मोगाचे इश्टानो, आंकवार मारयेचो जाणट्यांचो जेजूच्या शिसांनी परोमोस केल्लो, सांबाळली. आयज आमकां दर एकल्याक उलो जावन आसा आमच्या जाणट्यांक बुजवण दिवंक, आमच्या जाणट्यांक शांती दिवंक, आमच्या जाणट्यांक आमचो सांगात दिवंक. कांय बरी आमची म्हणणी आसा, एके आवयन खंय 10 भुरग्यांक सांबाळूंक जाता. एके आवयन खंय 10 भुरग्यांक सांबाळूंक जाता, पूण 10 भुरग्यांनी हॅलो 10 भुरग्यांनी आयकूंक ना. एके 10 भुरग्यांनी एके आवयक सांबाळूंक जायना. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, ही आमची परिस्थिती जाल्ली आसा. एके आवयन 10 भुरग्यांक सांबाळूंक जाता जाल्यार 10 भुरग्यांनी एके आवयक सांबाळूंक जायना. कसली आमची परिस्थिती काय. आनी एके आमचे आवयक सांबाळूंक जायना असले परिस्थितीन आमी हे आवयशी आयल्या काय. एके आमच्या आवयक आमी सांबाळूंक जायना आसतना वालांकिनी सायबिणी आमची आवय, तिका नमस्कार करूंक आमी कशी आमकां फुटवलां काय. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो,
आमच्या जाणट्यांची परिस्थिती हांव सुरवातीच्याच उतरांनी म्हणटालो. आयज आमच्या आख्खेच फामिली मध्ये चड दुख्खी म्हणल्यार आमची जाणटी. कुमसाराचे वेळार 10 जाणटी आयल्यार 9 जाणां रडटात. तांच्या जिवितांतले कश्ट त्याग जे जे ती सोंसतात, कुमसाराचे वेळार 10 जाणट्यां मध्ये 9 जाणां आपली चिंतना आपले आवंडे उद्गारतात रोडण्यांनी. ही आमची परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. तरी आसतना कशें आमकां फुटवलें काय, कशें आमकां फुटवलें काय. हे सर्गीच्या आवयशीक जेन्ना आमच्यान आमच्या कुडीच्या आवयचो सेवा करूंक जायना, कुडीच्या आवयक वेळ दिवंक जायना, कुडीची आवय सवें शांती जळोवंक जायना, कुडीची आवय सवें बुजवण आमी दिवंक शकना. कशें आमकां फुटवलें काय. हे सर्गीच्या आवयशी येवन तिच्या पांयाशी येवन आमची काळजांतले उद्गार, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां देवाशी उबारूंक कशें आमकां फुटवलें काय. मोगाळ इश्टान हांव जायते फावटी म्हणटा, म्हजो बापूय हांव 7 वर्सांचो आसतना सोंपलोलो. म्हजो बापूय हांव 7 वर्सांचो आसतना सोंपलोलो. आनी म्हजी आवय त्या काळार 42 वर्सांची खोडेकांड वस्तरी आसली. तिका जाय जाल्यार तिच्यान दुसरे फावट लग्न जावन आपलें जिवीत जिवंक जाताली. पूण आमकां तिगाय भुरग्यांक कश्ट काडून त्याग करून आमकां तेगाय भुरग्यांक शिकयले, म्हाका पाद्री केलो. म्हज्या आवयन जेन्ना हांव 7 वर्सांचो आसलोलो, नाजूक आसलोलो, म्हज्यान कांयच जायना आसलें, पूण म्हजी आवय मजबूत आसली. पूण आवयन कितें केलें, आमकां सांबाळली, आमकां वाडयली. आयज हांव वाडला, हांव दारून आसा, म्हजे लागीं जायतें जाता. आयज म्हज्यान म्हज्या आवयक भायर रावंक जाता. हॅलो, आयज म्हज्यान म्हज्या आवयक भायर रावंक जाता ना म्हूण तुमी म्हाका सांगूंक जाय. तुमच्या आवयक तुमी खंय दवरल्या, तुमच्या आवयक, तुमच्या बापायक, तुमच्या जाणट्यांक तुमी खंयचो जागो दिला. सिराकाच्या पुस्तकांत 3रे हावेसरांत आमकां मेळटा, एके जाणटेचो आवयचो बापायच्या दोळ्यांतल्यान एक दूख म्हणल्यार आमकां हॅलो, सगलो लोक काल गेलो कितें ट्रेनींतल्यान. एका आवयच्या बापायच्या दोळ्यांतली दुखां म्हणल्यार आमकां भुरग्यांक आयकूंक ना. शिराप, आमकां शिराप. आनी हो शिराप घेवन ह्या सर्गीच्या आवयशी कशी आमी पावली काय. म्हज्या इश्टानो, आनी हाकाच लागून सगल्या जाणट्यांच्या नांवान हांव हात जोडून तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आवयंक, तुमच्या बापायांक, तुमच्या शेमायंक, तुमच्या शेपायांक, तुमच्या जाणट्यांक सांबाळात, सांबाळात. शिराप तुमचेर घेवं नाकात. तुमच्या कुडीच्या आवयक तुमी सांबाळिनात, तांचो आशिर्वाद तुमचेर ना. सर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद तुमचेर आसचो ना. आयकलां म्हूण समजता हांव. तुमच्या कुडीच्या आवयचो आशिर्वाद, तुमच्या कुडीच्या बापायचो आशिर्वाद, तुमच्या कुडीच्या जाणट्याचो आशिर्वाद जरी तो तुमचेर ना, ह्या सर्गीच्या आवयचो आशिर्वादूय तुमचेर येवचो ना. मोगाळ इश्टानो, आयज सगल्या जाणट्याच्या नांवान हांव खेरीत उलो मारता. तुमकां शीड खायता, तुमची भुरगीं पोड येतात तुमकां, तुमची भुरगीं पोड येतात तुमकां. कित्याक जायते फावटी तुमी म्हणटात आमची भुरगीं आयकनात म्हणटात न्हय. हॅलो, तुमी म्हणटात
आमची भुरगीं आमकां आयकोनात म्हणजे भुरगीं आवयक बापायक आयकोनात. तुमी आवय बापायची भुरगीं तुमी तुमच्या आवय बापायक आयकोतात? हालो, तुमी आयकोनात आनी तुमकां जाय तुमची भुरगीं तुमकां आयकतलीं? फोकाणा. तुमी तुमच्या आवयक बापायचे आयकोनात, जाणट्याचे आयकोनात आनी तुमकां जाय तुमच्या भुरग्यांनी तुमची आयकतलीं. कशें घडटलें? आनी हाकाच लागून इश्टान हांव म्हणटालो, तुमची भुरगीं तुमकां पळयतात आनी आयज जे तुमी करतात तुमच्या जाणट्या सवे ती तुमकां 10 पावटी ओदी करतलीं. आयज तुमी तुमच्या जाणट्या सवे करतात तुमची भुरगीं 10 गुण आनीक सुबेज करतलीं म्हणून उगडास धरात. मोगाचे इश्ट न्हू. आनी हाकाच लागून सगळ्या जाणट्याच्या नांवान सगळीं आमची आवय बापूय दुखां घडयतात तांचे नांवान हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागतां. पयलो तुमच्या कुडीच्या जाणट्याचो आशिर्वाद घेयात, तेन्नाच तुमकां सुर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद मेळटलो. आनी जरी तर तुमी तुमच्या कुडीच्या जाणट्याचो आशिर्वाद घेवंक सोदिनात, सायबा बुगोस तांकां तुमकांय सुर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद मेळचो ना म्हणून उगडास धरात. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालतना ही जाणवाय ही घोटाय आमकां सगल्यांक मागुया. आनी भाशेन आमच्या जाणट्यांचो, सायबी मांयचो, त्रिएक देवाचो ह्या मागण्यांतल्यान आशिर्वाद आमी मागुया. तर एका आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जाणट्या सवे ओदीक मोग आनी आपुरबाय दाखोवंक आनी घोडटा तेन्ना तांकां भेट दिवंक ताच्या जिवितान पोरव्यासाची किण्णां उत्पन्न करून बापा लागीं ताका कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कातरूत कर. सरकारान जाणट्या खातीर जायत्यो सवलती उत्पन्न केलेल्यो आसा. तर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ह्यो सवलती सोंपेपणी आमच्या जाणट्यांक मेळूंक दिवंक सगळ्या देशाच्या कारभाऱ्यांक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कातरूत कर. जायतीं आमची जाणटीं एकसुरपणांक, पिडेक आनी आर्थीक परिस्थितीक लागून निराशीपण भोगतात. असल्या वेळार आमी तांच्या आदाराक पावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कातरूत कर. जायतीं जाणट्यांचीं घरां आसात जातून जाणट्याचो बरे तरेन परामोस केलेलो आसता. ह्या घरांनी वावुरतेल्यांक जाणट्यांचो बरो परामोस करूंक कृपा आनी बोल बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कातरूत कर. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ही आमच्या भयण्यांनी केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां सगल्यांक आमच्या जाणट्या सवे आमची बुजवण दाखोवंक, तांकां शांती दिवंक, तांकां सांगात दिवंक तुज्या जाणवायेन आमकां बोर.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना थोड्या वेळार गीत गावयात. खालवाराचो योद्न C20. Kalwaracho yon onon bapa Beiricher poron atazakap Uzat mogal pot Tomitoitam Takayek vota Igos mata Mogal bapa Toyal nodri Ibetoni Manun tugyen, ibetoni, manun tugyen. Ituci puza, kuci nimti. Domos cartaclor in vasteni Is poliso Rox nacenavi Eitui tateva Urgituci Moga baka Moya nodre Ibetoni Manon toget Ibetoni Manon tugyen Alwaracho yon oron bapa Beiricher poron atazata Uzat mogal pot tobe toita Takayek vota igos mata Oha bapa Toyan ogre Ibetoni, manon tugyen, ibetoni, manon tugyen. मोच्या भावा भयणांनो मोजे आनी तुमचें बलिदान मोजे आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सुरविसपूर मानून घेवं. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारये थंय जोल्म घेताना तिचें आंकवारीपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलोल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर्व कळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तांचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाताक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dolbaracho survesportu. Povit, 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 dolbaracho survesportu. Sugani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा
स्वर्ग आणि संसार बोलल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी 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 तुकाचो येसूय सोर्बेस्पोराची नावी येता ताकाचो सोर्बेस्पोराची नावी येता ताकाचो उत्सर्गी 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 तुकाचो येसूय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आनी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट गावून पुरगोटुया Sommi Gesù melo, sommi Gesù melo, sommi Gesù ci consala. O bavartaco gud, ami porgotta, Gesù noviane tolo, Gesù noviane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियाव 14व्या आमच्या बागेवन बापा ती सगळे राजा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत मरून गेल्ल्या आमच्या घरच्यांचो आवय बापायचो बाबा भयणांचो भुरग्यां बाळाचो घरकाराचो घरकान्नीचो उगडास करुया तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुझे पडजोडीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन ह्या पवित्र मिसान भाग घेतिल्यांची आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात आमची दुयेंत आसात जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्लें आसा जायतीं जाणां आयिल्लीं गाडयेंत आसात परत गोंया वेतात सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवून झुजे बायगिवून धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैव तुका
सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या बापाक आमी उलो मारतना इश्टानो आमच्या आवयांचो बापायांचो शेमाय शेपायांचो उगडास करुया. तांचे वरवीं जायते बरेपण आमी अणभवल्यांत. तांचे वरवीं जायते बरें मार्गदर्शन आमकां मेळलेलें आसा. तांचे वरवीं जायतीं मनशां आमी जाल्लीं आसात. हे वेळार हे आमच्या आवय बापायचो शेमाय शेपायांचो उगडास करून मरण गेलेल्यांक सायबा सुर्गीचें सूख दी म्हणून आनी जिवी आसलेल्यांक तुजी गोठाय ह्या एकसूरपणांत तुजो सांगात दी म्हणून तांकां बरी भलायकी दी म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान आमी सगळीं एकठांय जावन ह्या आमच्या जाणट्या पासत मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत रेखताव. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेरी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. होस्तो जेजू जाणें आपल्या आवयक मान सन्मान दिल्लो आनी हाकाच लागून आपलो वेचो वेळ पावतूच आपल्या शिसाच्या हातान आपल्या आवय घातली. आयज आमकांय आमच्या जाणट्या सवें आमची बुजवण आमची शांती आमचो सांगात दिवचे खातीर हो जेजू आमच्या काळजान येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर R42 तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय, पेज 198. कोम्याव फक्त जिबेर घेवचो म्हूण मागता, स्ट्रिक्टली ऑन टंग.
Gesù 나가마간 그레스카이 Gesù 간게 소글리보란 Gesù 나가마간 그레스카이 Gesù 간게 소글리보란 Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù nakamaka volvi Gesù kanye sogli podvi Gesù nakamaka volvi Gesù kanye sogli podvi Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Lamok nakamoron nakak Boray nakapiray nakak Lamok nakamoron nakak Boray nakapiray nakak Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù nakamaka gorsan Gesù kange soglosoto Gesù nakamaka gorsan Gesù kange soglosoto Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù nakamaka miso Inam nakabuswonaka Gesù nakamaka miso Inam nakabuswonaka Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù nakamaka sosan Gesù kange soglebaga Gesù nakamaka sosan Gesù kange soglebaga Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù nakamaka kazan Sogle karizmo jeduka Gesù nakamaka kazan Sogle karizmo jeduka Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù nakamaka sotya Gesù kange moshi kushi Gesù nakamaka sotya Gesù kange moshi kushi Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Tu Gesù Tu Gesù Tu Gesù tu smakazan Gesù mochichin sam sakri Sakri nakamaka mozri Gesù mochichin sam sakri Sakri nakamaka mozri Tu
Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu म्हाका जाय. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu कितें आसत स्वर्गान, सासणाक म्हाका दादोस करच्या. Jesu कितें आसत स्वर्गान, सासणाक म्हाका दादोस करच्या. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu म्हाका जाय. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu म्हाका जाय. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu म्हाका जाय. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tu म्हाका जाय. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजान येयलो आसात, ताका दिन वाचून आतां मागणें करतलो. मोगाळा जेजू, आमची जाणटी आमच्या गोराब्याची गिरेस्तकाय, तांची जाणवाय आनी बरेपणां आमकां मेळटात तेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत नवी दिशा फावो जाता. आमी आमच्या जाणट्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. ताच्या जिविताचो अणभव आमकां आमच्या जिवितांत फुडलीं पावलां मारूंक बरें मार्गदर्शन जाता. ह्या आमच्या जाणट्या खातीर मोगाळा जेजू आमी तुजे उपकार आठयता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, बागिनो आंकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यान देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान आतां तुका उलो मारता. त्याच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्यांक वो लग्नाचो दीस वो दुसरे दीस मनयतल्यांक आमी किरीत सभाशकी दिता. देवान तुमचेर जायतीं बेसांवां घालची म्हूण आमची मागणी कुडीत करूंक लायला. इश्टानो, फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी आमची कुर्साची कोंकणी कुर्साची वाट आसतली सांजचे 3 वरांचेर. तशेंच कोणूय कोयरान जॉयन जावंक सोदता जाल्यार कुडीत करूंक लायला. आसतलें म्हूण प्रॅक्टीस सेंट थॉमस पिलग्रीम कॉटेजांत रूम नंबर 18 सांजचे 4 वरांचेर कुडीत करूंक लायला. आमकां हांगासर कोंकणी लिटरची चलोवपाक जायते देशपेस जाल्लो आसा. कोणाकूय फुल्लां पाकळी दिवंक खुशी आसा जाल्यार लुईस फेर्नांदीस हाचे लागीं मीस जातूस दिवची. नांतूर पुरसांव वेळार त्या लुईस फेर्नांदीस हाचे लागीं तो गाडयेचो पायलट ताचे लागीं दिवची म्हूण मागणी. इश्टानो, म्हजे आरांबोलचे इश्ट खंय गेले काय? येताना हांवें तांकां उलो मारलोलो. 4 वरांचेर हांव एडोरेशन कोत्तलो म्हूण खाल येवंक ना. आयजूच नाय. मातशें म्हाका मेळचें म्हूण कालांगूटचे म्हजे खडयकान तरणाटे म्हाका मेवचे म्हूण तांचे लागीं मागता. उबी रावया. स्वामी जेजू क्रिस्त बरें करीत सगळ्या तरेची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपले शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभांत बाबा भयणांनो, पिडेवंतांक देवाचे आधीन करुया. सगळी कुडी ओतम्यांची दूख सोसूंक
कांय सोसूंक भोगूंक आनी जशें ती क्रिस्ताचे कोश्ट मरणांत भागिली जाल्यान तशींच ताची बुजवण आपल्यांक मेळो म्हूण तांची पासत मागुया. आशिर्वाद घेवंक तकल्यो बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमची सोवी आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार आसूं, तुमची राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलूं, तुमचेर तो नदर दवरून तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमच्या जाणट्या सवे तांकां बुजवण दिवंक, तांकां शांती दिवंक, तांकां सांगात दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उरुटकार. आतां आमी वेलांकान सायबिणीचे नव्यानाचे मागणे सुरू करतले. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेन खिनींक ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र रित्वेन तुका सुरवेक ठावन जेजूची आवय जावन विंचून काडली. तुका देव पूत मुनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुशव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटेल्यांक एक खेरीत शेकाय बसायले. तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कोडे विनोती कोत्ता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता. तर तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुशव्यान आसतना भोगली. म्हजे मागणे आयकून घे. नमान मोरये कृपेन तूं बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजे कुशीचे फळ जेजू. बागेती मरे देवाची वाय आम्हा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन तूं बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन तूं बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजे फळ कुशीचे जेजू. बागेती मरे देवाची बाय आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन तूं बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोद्यो
आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू भगिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू भगिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू भगिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू भगिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू भगिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तू बोललेले सोर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सोद्यो आनी सोद्यो तुझे फळ कुशीचे जेजू भगिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये ये म्हजे नमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केलेल्या नमाना सांगाती मानून घे. नमान कृपेन बोललेले ये म्हजे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव वंत्रेकता. हे संस्थेल्यांचे पुजवणदारे देवाचो पूत मुनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुझ्या वनदा खातीर केलेल्यो बऱ्यो कोन्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे कालीज जेजूच्या मोगान लासताले. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. नोवेनांचो 6वो दीस. निष्कळोंक माये कोणाच्यान तुझे वर्णन करूंक जाय. सोर्गींचो राजा तुझे ओदरी संवसारान आयलो. जेजू कुशव्यान हाडून तुवें ताका मनशांची कूड घेवपाक तुजी आख्खी जीण भेटयली. आंकवार देवाचे माये आमी तुका वाकांठाव आनी वर्णिता. जेजू तुवें तुझ्या कुसव्यांत हाडून तुवें ताका मनशाची कूड दिवपाक तुजी आख्खी जीण भेटयली. आंकवार देवाचे माये आमी तुजी तुस्त कोत्ता आनी तुका वाकांठाव. तू जी तुझ्या पवित्र पुता सांगाता स्वर्गा राजान जियेताय. आमचे दादोसपण तू
तूं जी जी सासणी सासणी उजवाडाची उजवाडाची किरणां फांकरायताय संक्रांताय आमची वाट दाखोवणारी वाट दाखयना तुझ्या पवित्र पुताचो ओदीक आनी ओदीक मोग करूं तूं आमकां शिकोय ताका आमचो राजा कसो आनी तुका आमची राणी कोशी मानताव सोर्गींच्या बापा आनी संवसारांतल्या मनशाकुला मोदेकार तूं आमचो शराती आमच्या सोम्या आनी आमा पातक्या मोदेकार तूं आमची शराती जेजू आमची वाट आनी तूं ते वाटेचे दार दाविदाच्या कुळाच्या चकमकीत फुला तुजे उदोरी आमचो रोचनार आमचो सोडवोंडार जावंक पावलो सगल्या जिव्यांचो देव तुझ्या कुशव्यान रिगलो देव सगल्या पोसता ताका तुवें तुझ्या ओड्ड्यांतल्यान पोसलोय सोगली पिलगा तुका सुबागी म्हूण पाचातात तुझ्या आवयपणाचो मोग आमा तुझ्या किरकोळ पुतांदुआ सोवे दाखोय आनी आमकां सासणाच्या सुखाक पावोय आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन शॉट हग्गान करूया ओ वेलाकांनी